सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागतले संपलेल्या जुवां वास तशेंच संपलेल्या सदाशी परब आमकां सासणाचो दोगांयकूय सासणाचो विसो दिवन सर्गींचे सूख फावो केल्या परब म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया आमचे फिरगोचे खातीर आमच्या पादविकारा खातीर केरीत भाशेन देवान ताका बरे भलायकेन सांबाळून राखूंक आनी सगलें वायट उद्रुश्ट मोड ताचेर उपरासता तें पयस करूं. तशेंच आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर आमी मागुया अदीक आनी अदीक आमकां स्वतान नितीन आनी भावपणान जिवंक आमकां सगल्यांक ह्या समाजान बरे तरेन राख शांतीन सांबाळ म्हूण देवान आमकां कृपेन भर म्हूण आनी अदीक आमी एकामेकाच्या मोगान जिवंक आमकां कृपा आनी बोड दी म्हूण ह्या मिसान कोतकोतीत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बरें आनी वायट आमच्या जिवितान देव आमकां आमच्या काळजान घालता. जायते फावटी बरें आसा तें आमी सोडून दिता, वायट आसा तें आमी आपणायता. हेरोदियस आपल्या जिवितान हेच करूंक ती वावुरली आनी जुआं बातिस्तान तांच्या तोंडार मारलें. सोत आमकां जायते फावटी कोडू लागता. सोतान जियेतल्या मनशाक पिडापीड आसा. आमचे जिवितान सोत कितें तें ओळखून घेवंक ताचे प्रमाणे जिवंक आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बोड मागून घेतना जायते फावटी सोतान आमी जिवंक ना देखून हे वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं बोगसोरे मागून म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादेवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. अदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतां आसतना आमचे काळी सदांकाळ तोखतोल्या देण्याचे दवरच्याक सोरतोल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या सासणाक. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्सांची 7 सातोडीं मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां अशें 7 पावटी वर्सांची 7 सातोडीं मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्या देसांत तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. हे 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देसांत रावतात
तितल्यांकूय सुटका पुरगुट्टल्यात. हें वरोस तुमकां उत्सवाचें. हे वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपापल्या पुर्वजांच्या बाटां बिटांत आनी आपापल्या गांवघरा परतो येतलो. हें 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोमची नात, ना म्हूण शेतांत आपशींच किल्लोता तें लुंवची नात. मेंडूंक नासलोल्या दाखवेलींचीं पोडां एकठांय करचीं नात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां बाटांतलें उत्पन्न जातात तेंच तुमी खातल्यात. ह्या वर्साच्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपापल्या पुर्वजांच्या बाटां बिटांत परततलो. तुमचे मोदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. तुज्या भावा कडलें विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळ्ळोलीं वर्सां धरून विक्रेची दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडीं तितली दर देंवोवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतलीं पिकां विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. पूण तुमच्या देवाचें तुमी बें दवरचें. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. राष्ट्रांत तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. परतून म्हणुया. राष्ट्रांत तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाचीं गितां गावूं. कित्याक तूं न्याय प्रमाणें जोडटी करताय, निती प्रमाणें करताय. परजांची मनसुबी पृथ्वेचे राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जमीन आमकां आपलें पीक दिलें. देवान आमच्या देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. Soy salve esposa, soy salve esposa, soy, 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 soy. Soy salve esposa, soy salve esposa, soy, 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 soy. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच भागी. सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. Soy salve esposa, soy salve esposa, soy, 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 soy. Soy salve esposa, soy salve esposa, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूची किर्ती उपरासा हेरोदेच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्यान मनशांक म्हणलें,
असतो स्नान जाता जुवांव मेलेल्यांतलो जिवंत जाला देखून विस्मिता उत्सोऱ्यां करची पदवी ताची सोवे हुशार आसा. हेरोदियस म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायले लागून हेरोदिनूच स्नान जाता जुवांवाक धाडून धरून बांदलोलो आनी बोणकुणींत घाल्लो, कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदिसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा कडेन ती मागता तितलेंय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन तिका शिकयलोले प्रमाणे तिणें म्हणलें, स्नान जाता जुवांवाची तकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा खोती बरी जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलोल्या बिडेक पडोवन ताणें ती तिका दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बोणकुडींत जुवांवाचें शीस कापलें. ताची तकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपली आवयशी व्हेली. जुवांवाचें शीस आयलें आनी ताणी ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेसूक ही खबर दिली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका हो क्रिस्त. मोगार बाबा भयणीनो, जेसू ह्या संवसारांत आयलो आनी विस्मितां आनी उत्सुऱ्यां करूंक लागलो. वायटकारांक ताणें बरें केलें, कुड्ड्यांक ताणें परतून नदर दिली, बेऱ्यांक ताणें परतून आयकूंक शक्ती दिली आनी मोन्यांक उलोवंक ताणें जाप दिली. आपल्या जिवितांत बरें करता तें आयकून आनी ताची किर्ती सगळ्या राजवाड्यांक ती परगट्टा ती पळोवन हेरोदीन आपल्या कानार पडलें तेन्ना म्हणलें, वस्तो गायज मेलोलो तो स्नान जाता जुवांव परतून जिवो जालो. तो भियेलो, कित्याक जुवांव बातिस्तान ताच्या तोंडार मारलेलें. कितें मारलेलें? जें कितें हेरोद वायट करतालो तें ताच्या तोंडार सांगलेलें. सोत ताच्या तोंडार ताणें मारलेलें. सोत ताका उगडापें केल्लें. आनी कसलें सोत तें? तो आपले भावा फिलिपाचे बायले लागीं संबंद कुडीचो संबंद करून जियेतालो. म्हणजे पोडदुवारपणान तो जियेतालो आनी हेरोदिसीची संबंद करून तो जियेतालो देखून हेरोदिसीक राग आसलो जेजूचो न्हय पूण जुवांव बातिस्ताचो. हाका लागून तो एक सोयीक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक फाटलावदार सगळे जुवांव बातिस्ताचे जायते आसले. जुवांव बातिस्त सोत लोकांक पवित्र स्नान दितालो आनी स्वता प्रमाणे जिवंक तो उलो मारतालो. सर्गीचें राज लागीं पावलां, तुमचीं काळजां बदलात, तुमचीं मनां सगळ्या वायटांतलीं तुमी परतून हाडात, हें तो शिकयतालो. ओरोण्यांत ओरोडटलो ताडो जुवांव बातिस्त म्हणटालो, सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला, तुमचे मारोग नीट करात. आनी करता आसतना स्वतान ताणें हेरोदियसाक सांगलें, हेरोदीक सांगलें, तूं करताय तें सारकें नाय. हेरोदियसाक म्हणलें, तुज्या भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय, तुका हें सोबना, कित्याक तूं राजा पोरजेचो. तूं राजा जाल्यार तुवें बरे तरेन पोरजेक पयलीं देख दिवची गरज आसा. तेदे फावटी भाव भयणीनो, सोत आमच्या तोंडार आमच्या जिवितांत जायते फावटी बरे मनीस आसात ते आमकां सांगतात. बरें आनी वायट देवान आमच्या काळजांत सगळें मोपलेलें आसा. आमच्या काळजांत आमी जायते फावटी वायट उद्दी किल्लोवंक दिता. आमचें मन घुस्पोता, कितें करचें कितें नाका तें आमी नकळो. पूण देवाची भुरगीं कशीं ह्या संवसारांत आमी जियेता, स्वतान आमी जिवंक दर दिसाक देव आमकां आपल्या उतरा प्रमाणे आमकां आपयता आनी आमकां उगडापें करता. हें सोत आमी ओळखून घेवंक गरज. जायते फावटी घडीक सोत म्हणजे कितें हें आमीच नको, कित्याक कोणूय सांगता ती फोट सुद्दां जायते फावटी वाऱ्यार पडटा आनी जायते फावटी शिपडटा आनी आमी सोत मानता. जायते फावटी घडीक आमी एके बाजूचे मनीस जाता. घडीक दुसरो आमकां सांगता ती वस्तू आमी सोत मानून घेवंक सजमना. आज आमकां करपा मागुया, बरें आसा तें आमी विचून काडूंक.
वायट आसा ते आमी सोडून दिवंक, आमच्या जिवितान बरे निर्णय आमी करूंक, आमच्या जिवितान एकामेका सोबत शांतीन आमी जिवंक पावरूंक हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38. C24. म्हज्या भावा भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोमताव, ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कोर आनी सासणाच्या सुखाक पावय हें आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर कार्यान सुत आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगलीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारोण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता. तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबरांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या बरोबर. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराराचें देणें पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. बाबार्ताचो गोड पोरगोटुया.
तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन कोणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सौम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवणूक बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तरी आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुडी बापाक आनी सगळे यादिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून सर काडीत कामानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज समकायूं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास समकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता उतर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशी परमे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिरी संवसाराचें पाप कटली आमची काकूत कोर देवाची शिरी संवसाराचें पाप कातले आमची काकूत कोर देवाची शिरी संवसाराचें पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप कट्टती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कुश्टा मोदनाच्या उगडासाक उतरां व्हरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोवचें कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सूर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20. Sonsa